मोगच्या भाव भयणो, सांत फ्रांसिस्काच्या जिविताचेर आमी नदर मारून पळयल्यार ताच्या जिवितांत जायते कोश्ट आयले, आडखळ्यो आयल्यो, जायत्यो उत्सवण्यो ताच्या जिवितांत आयल्यो, जायतो लोक ताचे लागीं ताचेशी आड उलयतालीं, जायते शिपाय ताचेशे आड उलयताले, जायते अधिकारी ताचे नाका जाल्ले उलयताले. पूण सांत फ्रांसीस सावेरान एकूच केलें, आनी तें म्हणल्यार तो भियोना, कोणाचीच ताणें परवा करिना लोक कितें म्हणूंक, पूण आपूण देवाचें काम ताणें स्थापीत केलें. देवाचें उतर ताणें परगटलें, कोणाचेंच ताणें आयकूंक ना, आपणाक कितेंच म्हणूं. एकूच ताणें जायते भाशेनी फुडें केलें आनीक देवाक ताणें परगटलो. अदीक करून आमच्या गोंयांत ताणें हो भावार्थ हाडलो. आयज पर्यंत आमी म्हणटा सांत फ्रांसीस शावेराचो भावार्थ हे गोंयांत आसा, आमचे कुडींत आसा, आमच्या रोगतांत आसा. हे सांत फ्रांसिस्कान सगल्यो आडखळ्यांचेर पयस व्हरून ताणें हे जेजूक ताणें परगटलो. हें जावन आसा ताचें व्हडपण आयज सगळीं आमी हांगा भोगूंक आमी आयल्या. म्हज्या भाव भयणो, आयची उतरां सुवर्तमानाची हें आमंत्रण आमी आयज स्विकार करुया. आयज आमकां सगळ्याक भोवूंक आमकां वेळ आसा, आयज सगळें आमकां करूंक आमकां वेळ आसा. पूण आयज आमी देवाशी वचून ताचे पांयाशी बसून ताचे पांयाशी दर्शन घेवंक आमी जायतीं फाटीं आसा. ताका लागून वच जेजू आमकां म्हणटा, तुमी सगळीं कोस कोत्तात, वज्याचे बारा काळ आसात, ती म्हजी शिंयात, हांव तुमचें काळीज समाधान करतलो. हांव शांत आनीक ल्हानवी काळजाचो, म्हजे लागीं शिकात.